आतां भाव भयणीनो, जून म्हयन्याच्या 13 तारखेर म्हळ्यार परवां आयतारा दिसा सगळ्या संवसारार सांत आंतोनीची महापरब आचारान करतात. लिओन 13वो, पापा लिओन 13वो न्हू, ताका संवसाराचो सांत म्हूण सगळ्या संवसाराचो सांत म्हणून पासारला. कित्याक म्हळ्यार सगळ्या संवसारार ताचें भक्तीपण चलता. थोड्या सांतांचें त्या त्या गांवांनी मात्र, थोड्या गांवांनी मात्र, पूण सांत आंतोनीची मरिये माये बरी सगळ्या संवसारार ताची भक्त पळोवंक मेळटा. ताची भक्त पळोवंक मेळटा. सांत पॅट्रीक इंग्लंडान मात्र तशें. पूण आतां आमी पळोवंक गेल्यार सांत आंतोनी खंयच्या संवसाराच्या खंयच्याय गेल्या कातोलिकाच्या इगर्जेन सांत आंतोनीची मासोडावत आसा आनी ताची भक्त पेस्ताचारान करतात. आनी आमी भारतांत ती कोडयाळकारांय मुखार आसा हांव ताचें परब व्हडा भक्तीन आचारान करूंक. देखून परवां आयतारा दिसा जुनाच्या 13 तारखेर सांत आंतोनीची महापरब आचारान करतात. ह्या परबे संदर्भार आमी उडासा काडयेत. सांत आंतोनीक आमी असाऱ्यांचो सांत म्हणटा हांव, असाऱ्यांचो वंडर वर्कर, मिरेकल वर्कर म्हणून ताका आपयता. कित्याक म्हळ्यार ताच्या जिणेंत मस्त ताणें अजापां केल्यांत, मस्त अजापां ताणें केल्यांत सांत आंतोनीन. देखून ताका अजापांचो सांत आंतोनी म्हणटा हांव, वंडर वर्कर म्हणटा आमी तशें. देखून आनी आमी अजापां म्हणटाना मोगाच्यान आमी थोडे फावटी चिंताव काले म्हळ्यार टॅक्निकली चिंताव. टॅक्निकली म्हूण सांगल्यार एक जायनातल्यान जाता म्हणून तशें, आनी टॅक्निका वत्तू दिता आनी तशें त्यार पळयता. पूण देवाच्या उतरांत ह्या बायबलांत अजापां घडिल्लीं तें टॅक्निकली पळोवंक न्हय, बागार एक पळोवंक कालें म्हळ्यार देवाचो मोग, हीज लवींग कन्सर्न, देवाच्या जतनायेचो मोग, आमची कितली जतन करता म्हणून हर एक अजाप दाखयता. सांत आंतोनीन केलां जाल्यार देवा कडेन मागोन तूं केल्ली आनी देवान तो जतन आमची जतन खणयता, तो आमचो मोग करता आनी मोगान तो जतन खणयता म्हूण तीं अजापां जाल्लीं. आनी आमकां थोडे फावटी इंकालें चिल्लार अजापां म्हूण दिसतात. पूण तीं अजापां जाल्ल्यांक एक 30 आनी 8 वर्सां जालीं चेडवाक सेरीक म्हणोना बरो 30 आनी 9 वर्सांचो बरो न्हवरो मेळ्ळो. हेंकालें चिल्लार एक चेडवाक सेरीक जावन चिंतलें म्हूण आमी चिंतूं पुरो. पूण त्या चेडवाच्या जिणेंत ताणें आशेल्लो, ताणें खंयले गूण आसा जे म्हण त्या चल्या लागीं पळयल्ले ते गूण आसलो मेळटाना त्या चेडवाच्या जिणेंत, त्या चेडक्याच्या जिणेंत. सांत आंतोनी एक काम कर दिता, काम मेळ्ळें सांत आंतोनी मागोन म्हणटा हांव. पूण ताणें कितलें अहलें काम मेळ्ळें जें, ताणें शिकयलें काम मेळ्ळें जें, अहले कंपनीन मेळ्ळें जें, इतलो सांबाळ मेळ्ळें जें म्हणून आशेल्लें ताका कितल्या वर्सां ताका तें मेळोंक ना, डिप्रायव जाल्लें. आतां ताका काम मेळ्ळें पळयतना तें अजाप तशें. आमी थोडे फावटी ट्रिवियल म्हणटा, ट्रिवियल म्हळ्यार चिल्लार, पूण तांकां तें एक ग्रेट इव्हेंट, ग्रेट घडीत, महान घडीत तांच्या जिणेंत तीं उडास व्हरतात. सांत आंतोनीच्या पांयमळा वचून ताचो उपकार बावडटात. कित्याक म्हळ्यार तांच्या जिणेंत तें व्हरतें घडीत जावन आसा तशें तांच्या जिणेंत. आज आमी ताच्या फेस्ता पयलें ताची 13 असाऱ्यां नियाळ्या दिसाक 2-2 लेखान ते कथेपडी पुरा सांगून गेल्यार ती आमकां आटापूंक समजोवंक इल्लें हें जाता थोडो. देखून आमी कितें करया म्हळ्यार दिसा 2-2 लेखान अशें ताची असाऱ्यां आमी आमच्या जिणेंत आमच्या जिणेक मुखार उपकारा पडचेत आसली. आनी ताची एक 13 असाऱ्यां नियाळ्या. आयज 2 ताची असाऱ्यां पळया. ताणें केल्लें, सांत आंतोनीन केल्लें पयलें असाऱ्यां जावन आसा मोगाच्यान. तो एका कॉवेंतांत आसलो. तो आगोस्तीन वड्डीचो जावन आसलो, आगोस्तीन वड्डींत आसलो. तो आमच्या वड्डीक आयिल्लो. आमच्या वड्डीक येवन आमचे बरी काळो लोप घालून तो खोर्दां बांदून पेंटाक आमच्या आमच्या वड्डीक आयिल्लो. तो फ्रांसिस्कान वड्डीक आयिल्लो. आनी मोगाच्यान सांत आंतोनीक तो एक बरो सादो बोळो, मस्त सादो बोळो, खालतो, हंबल म्हणटा आमी, आनी इन्नसंट तो. आनी देवाच्या उतरांत ताका गूंड समजोनी देवाचे उतार जाणा जावंक मस्त तो वत्तू दितालो. आनी सगळो दीस वांजेल हातान काडून तो वाचतालो. केदाळे ताका इल्लोसो वेळ मेळ्ळो वांजेल उक्तें करून वाचतालो. केदाळे वांजेल सुकानांतलो वय. देखून ताचें पळोवन हांवय बॅग व्हरूंक सुरू केलें. बॅगांत वांजेल आसा. कोणाच्या घरा गेल्यार मागणें करतना वांजेल वाचून मॅसेज काडून त्या घरा संदेश दिल्या शिवाय आमी फाटी येना त्या घरा. देखून म्हजो वांजेल सांगातात आसा. दुसरें कांय म्हळ्यार वांजेल व्हरतल्यांक देवाचें विशेश प्रोटेक्शन आसा, रक्षण आसा, संरक्षण आसा. देव राखता आनी ताका सांबाळटा.
म्हणून. तिसरें वांजेल व्हरतलो आशिर्वाद दीत म्हणून देवाचे उतार सांगता. देवाचे उतार वयतलो आशिर्वाद दीत म्हणून. हयलीं बेसांव मेळटात पूण हांवें समजून केदाळ म्हज्या बॅगांत वांजेल आसा आनी कोणाच्या घरा येताना वांजेल व्हरून येता आमी. मागणें करा म्हणलें लक्ष वांजेल हातान दवरचो, वांजेल मागणें करचें, देवा एक संदेश दी म्हणून वांजेल उक्तें मागचो. ही सांत अंतोनिकी वांजेलाचेर कठीण मोग आशिल्लो, कठीण मोग, जाणां जावंक वांजेल जाणां जावंक देवाचे उतार. आनी एक दीस आमच्या कोवेंतांत एक वर्द आशिल्ली, एका दियोकोनाक वर्द आशिल्ली आनी त्या वर्दीक रोमातावन कार्दिनाल आयिल्लो रोमातावन आयिल्लो आनी आमच्या कोयेंताक आयिल्लो वर्द दिवंक. आनी त्या दाळा त्या वर्दीच्यो सगळी तयार जाताली इगर्जेंत आनी रोमातावनसो एक व्हड प्रसंगदार प्रबोधन करचो, प्रबोधन दिवचो, सेर्मांव दिवंक रोमातावन एक पाद्राबा याजाकाक मस्तू तेंपा पयलें 2-3 म्हयन्या पयलें कळीत केल्लें तो तयार करून येवंक. पूण त्या दीस कितें गी ताका येवंक जावना. लास्ट घडयेक कळ्ळें कालें म्हळ्यार त्या सेर्मांव दितेल्या याजाकाक येवंक जायना म्हणून कळयतालें. देखून तो येवना, तो येवंक जावना ताका. त्या कळीत जालें की वडिलाक कळीत जालें, कोयेंताच्या वडिलाक सुपिरियराक कळीत जालें सांत अंतोन आतां तो सेर्मांव दितालो येवना म्हणून. आतां काल करतलो सांत अंतोनिकी हांव कोण दिता कोणीय तयार जायनात. बायबलाचे प्रोफेसर आले ते म्हणाले तयार करनासतना कशें दिवचें म्हणून. तर सांत अंतोनिकी हांव ताका जानवयाक दाळ वांजेल वाचता म्हणून. तर तो खंय आंगी म्हणून खंय आसो तांचो किचनांत सकाळीं सयऱ्यांनी आयिल्ले तांणी जेवल्यो बश्यो आयदानां आनी पुरा ब्रेकफास्ट जाल्ल्यो तो धुवन आसलो किचनांत, आयदानां धुतालो किचनांत. तितलो तो कालतो आनी सगळी तरेचें काम करून तयार आशिल्लो. देखून तो किचनांत आयदान धुतलो. थंय सुपिरियर गेलो आनी म्हणालो हाळे तो सेर्मांव सांगचो पाद्राब येवना, मस्त लोक येता वर्दीक, मस्त याजाक सिस्टरांनी पुराय येतात, लोक येता. देखून सेर्मांव सांगूंक कोण आहा गे म्हणून तूं सांगताय गे, सकाळी म्हणटा तुजें नांव, तूं सांगताय जायत म्हणालो आनी गेलो. ताका अर्दें वर नातलें. वांजेल खाणयलो आनी वांजेल वाचलो ताणें आनी दंपलो आनी नियाळूंक पडलो. तितलो गुंडायसो आनी ताका एक तितलो आकर्शीत ताळो आशिल्लो, ताळो तितलो ताळो, बरो ताळो ताका, भारी बरो ताळो ताका आशिल्लो म्हूण ताच्या जिणेंत बरयलां. तसो ताळो आयकता लोक तो ताच्या उतरांक भारी पिचार जातालो. तितलो बरो ताळो ताका आशिल्लो, मोवाळ ताळो, गूंड ताळो आनी गूंड अर्थाची उतरां तो दितालो. ताणें येवन सेर्मांव सांगलो तो ल्हान मनशांकी, व्हड मनशांकी, दुबळ्यांकी, क्रेस्तांकी, शिकप्यांकी, आशिकप्यांक सगळ्यांक तो अर्थ जावच्या बरी जालो. सगळ्यांनी मोगळ जालो, सगळ्यांनी वगळचलो, सगळो लोक आयलो. तसो सेर्मांव आयकलो ताणें सेर्मांव आयकलो आनी सगळ्यांक इतली खुशी जाली. व्हडदेचें मीस आपुरबायचें जालें. एक बरो सेर्मांव आसा जाल्यार तें मीस सोंपता, मीस बारी सोंपता, अर्था बरी जाता. देखून बारी तें मीस सोंपलें सगळ्यांकी अर्था बरी जालें. हें ताणें केलें पयलें जाप. ताका सगळीं म्हणालें असर्यंत देवाचें तयार करून आसा. सगळीं पात्रां म्हणालें सांत अंतोनिक व्हडलें असर्यंत सोडलें आज. तयार करनासतना थंयच वांजेल काण वाचून ताणें सांगली रीत स्पिरितान बरी सगळ्याच्या लोकांच्या काळजा पावली म्हणून. हें ताणें केलें पयलें असर्यें. दुसरें असर्यें जावन आसा मोगाच्यान एक एकलो मनीस मोणो तो, ताका उलोवंक जायनासलें, मोणो उलोवंक जायनासलें. देखून ताका सांत अंतोनी लागींच कुमसार जायचे मस्त आशा आली ताका. देखून ताणें काल गेलें हें दोवेंत पेपर खणयलें, ताचीं पदकां पुरा बरयलीं ताणें. आनी फुडल्या दिसा तांच्या हळ्ळेक सांत अंतोनी येता म्हणून मीस भितर घेता, प्रबोधन दिता आनी आयल्या वेळार तो कुमसारा बसता इल्लोसो वेळ म्हणून. देखून हो पुरा पयल्या दिसा राती बरोवन खणयल्याचीं पदकां आनी ताका उलोवंक जायना म्हणून. देखून ताणें थंय गेलो दिमी घालें आनी म्हाका उलोवंक जायना म्हणलो सांत अंतोनी कडेन इगर्जेन म्हणलो म्हाका उलोवंक जायना म्हणलो. दिमी घाल ताणें हाडलें बरोवन, कागदार बरोवन हाडलें, पेपर ताच्या हातान दिलें, ताचेर पुरा पदकां. सांत अंतोनी पुरा पदकां पळयलीं आनी देवाक साक्रामेंताक पळोवन आल्तारी पळोवन उखलून धरलीं आनी एक बेसांव दिलें आनी तें कागद पाटेन दिलें. तो पळयताना कागद परजळटा. एकच ताणें बरयल्लें पाताक नातलें, पुरा माजोवन गेल्यांत आनी कागद परजळटा कागद, शायन जाता कागद. ताणें तें धवें कागद उस्क्यार कोणून ओगलो संतोश पावलो तो. हें सांत अंतोनी केल्लें दुसरें अजाप जावन असर्यें जावन आसा. उरलीं असर्यें आमी एक दीस नियाळ्या, हरी एकादशी, फाल्यां 2 परवां 2 आनी तशेंच 13 तारखे म्हणसर ताची 13 असर्यें आमी नियाळया आनी देवाक महिमा दिया. देखून जाता जाल्यार आमी जेजू कडेन एक आमकां भायर वचोंक जायना, कुमसार वचोंक आनी परत जायना, लॉकडावन आसा. देखून आमी कितें करया म्हळ्यार जेव पाप साहेबान सांगलां कुर्सा कडेन आमी कुमसार जाया म्हणून.
देखून जेजू आमचो आत्मो नितळ करता. सांत आंतोनी म्हणालो पेपर ताणें दाखयलें. सांत आंतोनी पळय सर या म्हणून. देखून सांत आंतोनी म्हणालो तें पेपर मात परजळटा न्ही, तुजो आत्मोय परजळटा, इमाबरी परजळटा. दवत जावन जाला, देवान तो दवो केला, नितळ केला, देवाक हरशी म्हणालो. आनी सांत आंतोन उठोन ताका पटलून धरलें आनी ताका घरा धाडलें. ही 2 सरी आज नियाळ्ळीं, उरलीं फाल्यां नियाळ्ळीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.